31 वर्सां फाटीं खादी बोर्डाचें रीण काडिल्ल्याची वसुली अजून जाल्ली ना। तांची रीण माफी वा वसुलीचो सरकार मनीसपणान विचार करतलो, मात रीण फारीक करपाची तांक आशिल्ल्यां कडच्यान वसुली जातली। मुद्दल भरूंक शकतात तांणी ती भरची म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। अश्यो 424 केशी आसात, सुमार 38 लाखांची वसुली आसा। फेब्रुवारांत अधिवेशना पयलीं विशय तडीक लायता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। हे पण लोन दिल्लो तो लोन आसतना समज एक कसले कामां आमी दिल्लो, ह्या लोकांनी कितें केलें, थोडे कोण मोटरसायकल गेले, कोण आनी कितें उचके केलो आनी तो लोन ते हांवन मेकळे जाले। 30 इयर्स जाली हो लोन दिल्यार हेतून 50% लोक मरून गेलो, वयर गेलो, तो लोक ना एक जालें। आतां 30 वर्सांनी हे मद्या मदें आतां कितले वर्सां जालीं ताका नोटीस बिटीस कांय नासलो हे लोनाचेर। ही हो पयशे जे आसा पळय ते सेंट्रल मुंबयच्यान खादी बोर्डाचे पयशे, ते गोवा गव्हर्मेंटाचे पयशे न्हय, ते गोवा गव्हर्मेंटाचे आशिल्ले केन्ना आमी वेव ऑफ केल्ले। तातले भितरले 60 कोटी 96 लाख 462 बेनिफिशरिया कडच्यान वसूल केले। आता 424 उरल्या, तांचे 38 लाख 80 हजार उरल्यात पयशे। तांकां कॅपॅसिटी आसा, तांकां बंदी, जांकां कॅपॅसिटी ना भरपाची, जे मेल्या तांच्या सोयऱ्यांक आतां डिफिकल्ट जाता। ताणें सांगलें म्हणजे थोड्यांक खबरच ना आपल्या कोणें गोवान लोन काडला कितें काडला। असले केसीस तरी सिंपथेटिकली कन्सिडर करच्यो। स्पीकर सर, हो विशय हांवें चालू केलो की पयली गजाल जातली ती म्हणजे ह्या 424 जाणांक नोटिसो वतली। कृपा करून म्हजे कडेन इंडिविज्युअल घेवन येवं नाका, हांव सोल्युशन काडटा। हांव आतांच सांगता, कारण 424 जाणांक नोटिसो गेल्यो की हावजातले कमीत कमी 10-12 तरी आमदार धांवत येतले म्हजे कडेन। कोणें म्हजे कडेन येवपाची गरज ना। दीस नोटिसीस वील बी इशूड टू चेक अप वेदर ही इज इन पोजिशन टू पे, वेदर ही इज पेईंग ऑर नॉट इन पोजिशन टू पे, हें कळपा खातीर नोटिसो वतल्यो। फुडले असेंब्ली सेशना पयलीं सोल्युशन। आतां बाणावलेचो विशय आहा पळय, बाणावलेचे लोक पयशेकार ना, ह्या संदर्भात म्हाका गॅरंटी आहा, कारण हांव जाणा सद्या चर्चिला कडेनूय बरीच हें आसा, कितें म्हणटा सर हांव कितें म्हणटा कडकी। एके बायलेचे अब्रू बदनामीचे केशींत एक्टिव्हिस्ट आयरिशान अटकपूर्व जामिना खातीर घाल्लो अर्ज पणजे सेशन्स कोर्टान भायर मारलो। आयरिशा आड FIRांत लायल्यात ते सगळे आरोप जामीन पात्र, मात फुडें फाटीं ताचेर अजामीनपात्र आरोप लायले जाल्यार 48 वरां आदीं ताका पूर्वकल्पना दिवची म्हूण कोर्टान क्रायम ब्रांचीक सांगलां। आयरिशाक शेनवारा चवकशेक हाजीर जावंक क्रायम ब्रांचीन समन्स धाडला। सोशल मीडियाचेर एके बायलेची बदनामी करपाच्या प्रकरणात पणजे सेशन कोर्टान एक्टिव्हिस्ट एडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीशान अटकपूर्व जामिना खातीर घाल्लो अर्ज भायर मारलो। आयरिशा आड लायिल्ले आरोप जामीन पात्र म्हूण सरकारी पक्षाचे आर्ग्युमेंटाचे आधाराचेर कोर्टान आयरिशाचो अर्ज कडेक दवरलो। मात अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर पडूनय आयरिशाक कोर्टाकडल्यान थाकाय मेळ्ळी। क्रायम ब्रांचीन ताचे आड एखादे अजामीन पात्र कलम लावपाचे थारायत जाल्यार ते विशीं 48 वरां आदीं आयरिशाक पूर्वकल्पना दिवची म्हूण कोर्टान क्रायम ब्रांचीक निर्देश दिले। आता मेरेन वेगवेगळ्या कारणांक लागून एडव्होकेट आयरिशान 4 फावटी क्रायम ब्रांचीचो समन्स चुकयला। आता क्रायम ब्रांचीन 5वे फावट आयरिशाक समन्स धाडून शेनवारा सकाळी 11 चौकशेक आपयला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। एक ब्रेक।